पुलिसांनी येयले आनी तो ऑन ड्युटी आशिल्लो ताका तेंच्यांनी ड्युटीर आशिल्लो पळय ताका एक BLOचे सुपरवायझर म्हणून ताका एक नोटीस आशिल्ली फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर सुयश खांडेपारकार. सो ताका आमच्या इमेन रिप्लाय केलो की ताका सोडूंक जायना बिकॉज ही इज ते आमचे तो कॅटर करता मेन सबस्टेशन वीच नॉर्थाचे फूल ते जाल्यार तो कलेप्स जातले म्हणून कित्याक तो ना जाल्यार. सो ताका सांगून सुद्दां तो म्हणपाक ताका अर्द वर आपूण उखलून व्हरता हे ते आपल्याक फ्लायींग मारचे. कितें आसा तो एसेन्शियल सर्वीस जसो तुका दोतोराक व्हरपाक मेळना DSPक व्हरपाक मेळना तसो तो एसेन्शियल सर्विसाचो मनीस. ताका तो त्या एका स्पेशलायज्ड आसा आनी ताका थंय दवरला. ताका भितर येवन पुलिसान ताका उखलून गेलो. दीस वॉज नॉट करेक्ट. आमी ताका फोन मारपाचो सुयेशाक ट्राय केलो ताणें उखलूंक ना म्हजो. ताका 10 उखलूंक ना. ताजे एडिशनल कलेक्टराक हांवें फोन मारलो ताणें ताजो फोन उखलूंक ना आनी वीच वॉज नॉट करेक्ट. अशें जर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उखलूंक मेळ्ळें सो वी हॅड कम असोसिएशन असोसिएशन जाता टू टेक अपॉयंटमेंट फ्रॉम कलेक्टर टू एक्सप्लेनिंग द सिच्युएशन कितें जालां तें. आनी अशें जावंक ना कित्याक थंय 5 ऑफिसर आशिल्ले तातूंतले 2 जाण प्रमोट जाले आनी 3 जाण उरले. तांकां रावंड द क्लॉक आमकां घालचें पडटा एडजस्ट करून. सो असले जर अशें ती बंद पडटली न्ही फूल नॉर्थ सायड बंद पडटली. सो ते आपल्याक एक्सप्लेन तशें जायना न्ही ते. सो वी हॅड कम आतां ते आमी ताका एक्सप्लेन कलेक्टराक की बाबा अशें लोकांक तूं घालनाका तुका दुसरें जाय जाल्यार आमी ताका दिताले दुसरो मनीस दुसरे. अशी कितें गरज पडली रातचो तुवें ताका 10 उखलूंक व्हरून सकाळीं व्हरपा जाता आमकां विचारपा जाताले आमचे सगळे जाय आशिल्ले. यू कॅनॉट डू इट न्हय. तुवें ते फ्लायींग मार्च कितें पदाचो मिसयूज कर दुसऱ्या कोणाक व्हेल्यार आमी आयकता पूण तो ते सबस्टेशन सोडून वचूं शकना. ताका एका सायडीक इन सांगलां तूं थंयच्यान हालूं नाका आनी दुसऱ्या सायडीक तुमी ताका उखलून व्हरता. ताजे वाड्याचें हाल कितें. बट ते रिलिवर बीन कांय नाशिल्ले कोणाक ताका रिलिवर ना न्ही. ताका उखलून येयला पळय. रिलिवर म्हणजे कितें ताका थंय 5 जाण घातलेले तातूंतले 3 जाण ना. आतां 2 जाण काय कितें उरल्या ते एक्झॅक्ट म्हाका 2 काय कितें ताणें लेटर केला तुका जाय जाल्यार लेटर दिता हांव ते. ताणें लेटर केला की आपल्या कडेन आनी रिलीव करपाक कोण ना. ताका लेटर केला तूं जाय जाल्यार लेटर व्हर म्हजे कडल्यान. लेटर करूंक ना न्ही. आमी लेटर केला सगळें केला प्रोसिजर सांगला ताका बाबा थंय कोण ना जाल्यार आमी कशें दितले. हांगा आमचे कडेन कितले जाणां व्हरा मरे. कित्याक लिफ्ट केलो ताणें ते इगो प्रॉब्लम तो म्हणपाक अर्द वर तरी आपूण ताका उखलतलो. आनी ती अर्जन्सी कितें आलेली तेच सांगलें न्ही BLOचे सुपरवायझर म्हणून असली अर्जन्सी ना. आनी दॅट आय कॅन इफ इलेक्शन इज गोईंग ऑन तूं उखलून व्हर ना प्रॉब्लम दॅट इज करेक्ट. इलेक्शन नोटिफिकेशन ना सद्या ते SIR काय कितें आशिल्लें दॅट इज अ रुटीन मॅटर. आनी तूं दुसऱ्यांक घाल तूं सगळ्यांक पॉलिटिकल प्रेशराचेर काडटा आनी तूं एसेन्शियल सर्विसाच्या मनशांक घालता हें खंयचें. तूं घाल मरे कितले जाणां मरे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक हाजे ताजे लोक आहा मरे वीच आर नॉट रिक्वायर्ड. एसेन्शियल सर्विसाचे कित्याक घालता रे. इगो खातीर पदाचो मिसयूज जाता. इगो खातीर कित्याक ताका ताणें सांगलें आमच्या तुका सगळें आमी धाडलेले आसा तो अशें इगो घेवन बसप न्ही बाबा. तो बरें ताज्या फॅमिलीक नोटिफाय केलें तुमी अरेस्ट करतना फॅमिलीक नोटिफाय करूंक जाय उखलतना केलें ताज्या फॅमिली ती तर रडपा लागली. तूं ताका बरें सोडलो कित्याक तर ताका उखललो न्ही. इट शूड नॉट बी डन. कोणाय कडेन कोणाकूच अशें गव्हर्मेंट सर तूं क्रिमिनलाक उखलना आनी हाका उखलता. इज अ गव्हर्मेंट गॅझेटेड ऑफिसर. बरें ताका ताजो सांगता तूं वचूं नाका ताणें कितें करप आनी तूं उखलून व्हरता. तो तुका सांगता हायर ऑथॉरिटी कडेन परमिशन जाय न्ही उखलपाक सुद्दां. तूं जावं डेप्युटी कलेक्टर यू हॅव गॉल रायट पूण खंय उखला. तुमी जे कोण ना पळय ते सगळे बेकार तांकां उखला मरे जे काम करता म्हणजे 9 to 6 करता वो रावंड द क्लॉक काम करता मरे. क्लॅरिफिकेशन कित्याक विचारना कित्याक धाडना पण ही कडेन विचारला मरे क्लॅरिफिकेशन. ताणें सांगलें रातचो तूं येतलो ताका कितें तो ड्युटीर आसता रातचो तो कितें अर्जंसी असले आसलो न्हय तूं ताका भितरल्यान उखलता म्हणजे कितें. सिंपल न्हय पात्रांव. कितें दुसरे दिसा थंड एमर्जन्सी जाय उखल हांव ना म्हणना. दुसरे दिसा सकाळ पर्यंत रावपाक कितें जाल्लें पात्रांव. आमी आसा मरे हांगा यो मरे आमकां फोन बरें आमचे फोनूय उखलना तूं. आतांय ताका हांवें अपॉयंटमेंटाक फोन मारलो ताणें उखलूंक ना म्हजो फोन. आमी आयिल्ले सकाळी एक्सप्लेन करपाक. आतांय आमी अपॉयंटमेंट तेन्ना सकाळी कोण ना हांगा आमी अपॉयंटमेंट घेवपाक आयिल्ले पूण तो खंय बसता ताज्या नांवाची प्लेट दुसऱ्याचीच आहा थंय. मेळपाक आयिल्ले न्ही बाबा अशें करूं नाका. तुका कोण मनीस जाय जाल्यार आमी दिता दुसरे हेतूंतले आमचे ऑफिसांनी बसपी मनीस आहा पूण अशें हेतूंतले काडनाका तुमी असो आमचो म्हणणें आहा. शेटी असोसिएशन कितें डिमांड आहे तुमचं. हां कितें वॉट इज युअर डिमांड रायट नाव. डिमांड म्हणजे वी आर नॉट आमी सांगता ताका आमकां विचारा बाबा तुमकां खंयचे खंयचे ऑफिसर जाय जे तुका इम्पॉर्टंट पोस्टार आसा सारके तांकां उखल. आमचे सगळे उखल्ले सद्या. कितलो स्टाफ गेला तुमचो. कितलो म्हाका खबर ना 50-60% कितें स्टाफ उखल्ला आनी खंयच्या खंय उखल्ला.
सो आमी तुका पदा वयले कित्याक जाय सांगता ते हांव नको तांकां कित्याक जाय आनी कितें तें दॅट यू हॅव टू आस्क देम. सो वी आर ऑफ द ओपिनियन दॅट यू शूड नॉट डू सच थिंग्स आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन करूंक जाय. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक विचारून करूंक जाय आशिल्लें. हय हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक विचारून तो म्हणटा फ्लायींग मॅन आपल्याक कोण लागना म्हणटा तो. हे तुका सांगता तेच आयक. तो आपल्याक म्हणटा तुमी लागना अपॉयंटींग ऑथॉरिटी सुद्धा लागना म्हणटा तो. सो दीस वॉज नॉट करेक्ट आनी आमी हेजो निशेध करता. मिनिस्टरा कडेन बीन उलयला तुमी? आमी सगळ्यां आमचें कितें तें आमी प्रोसिजर करता. आमी सारको प्रोसिजर आमी वी आर टेलिंग कलेक्टर ऑल्सो वॉट येस थँक्यू.